साखळे आणि मयेच्या आमदार त्या वाठारांतल्या जुगाराक तेंको दितात म्हण एक्टिव्हिस्ट आरोप करतात. जुगारा आड जागृताय घडोवन हाडपाक म्हण दिवचले काडिल्ल्या रॅली वेळार बरोच बोवाळ जालो. भारत स्वाभिमानान ही रॅली काडिल्ली. जुगारा फाटल्यान आशिल्ल्या कांय लोकांनी रॅली बंद वडोवपाचो यत्न केलो. आमदार प्रमोद सावंत आनी उपसभापती अनंत शेट जुगाराक तेंको दितात म्हण रॅलींतल्या उलोवप्यांनी आरोप केला. सभापती राजेंद्र हल्लेकर पेडण्यान जुगार बंद केला. त्यांनी डायरेक्ट आपलो स्टेटमेंट केला. थंयसर तो सभापती थंय हो जुगार बंद करता जाल्यार हांगा बिचोले हे भाजपाचे आमदार कित्याक बंद करिना? प्रमोद सावंत हो डायरेक्टली सांगपाचें म्हटल्यार जुगाराक प्रोत्साहन दिता. ते एरियेनूच चड जुगार जाले आनी हो सरळ सरळ सांगता मारा तुमी थंय कोण तो कमलेश बांदेकर मोडया धोके ग्रूप आसा आमचे कडेन. कितें चल्लां हें? पोलीस आणि राजकारणी यांच्यानी जर साथ दिली जाल्यार हे एका धपक्यात बंद जावंक शकता. नाजाल्यार हो माफिया तयार जाल्लो आसा. पूण हांगासर लोकसभापती हो जेन्ना खुर्चीर गेलो, खुर्चीर तेणें एका मिटिंगेन सांगलें आमकां कळ्ळें की तुमचो पट आपूण चालू करून दिता म्हणून. तेन्ना म्हाका आश्चर्य जालें. बीजेपीचे कार्यकर्ते मोगोत वचपाक लागले. 40 मतदारसंघांनी घडी बसोवन पक्ष घट करपाचे मोगोन थारायला. प्रियोळ मतदारसंघातल्या बीजेपी कार्यकर्त्यांक मोगोत घेवन ह्या मोहिमेची सोमारास सुरवात जाली. इतल्या मजगतीं बीजेपीन आतां मेरेन देशभर 3 कोटी वांगडी केल्यात म्हण बीजेपीचे महिला मोर्चाचे अध्यक्ष विजया रहाटकरान मिडियाक सांगले. ती गोंयांत आयल्या. गोंयांतल्या 40 मतदारसंघांनी वांगडी करपाचे मोगो पक्षान थारायला. ह्या मोहिमेची सुरवात प्रियोळ मतदारसंघातल्यान जाल्या. सगळ्या मतदारसंघात सदस्य मोहीम सुरू जातली. ज्यांका कोणाक मोगो पक्षात येवपाचें आसा त्यांनी कसलीच तमा न बाळगता मोगो पक्षात प्रवेश करचे अशें आव्हानूय तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव करूंक सोदतां. एक बरें राज्य करपा खातीर बरें प्रशासन दिवपा खातीर मोगो पक्ष हो कटिबद्ध आसा. हांव बीजेपी पार्टीन आसलो. बीजेपी पार्टी म्हणून वायट न्हू, बरीच, पूण आमचे आमदार मोगो पक्षाचे असल्या कारणान पिरवळान ताका लागून म्हाजो डेव्हलपमेंट जायनासलो म्हाज्या वार्डाचो. ताका लागून हांव मोगो पक्षान प्रवेश केला. भाजपा महिला मोर्चाची राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर सध्या गोंयांत आयल्या. पुराय देशान भाजपाचे 10 कोटी वांगडी करपाची मोख दवरल्या अशें तांणी मिडियाक सांगले. पूरे देश भर बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और पूरे देश भर से हमने 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का संकल्प रखा है कि अभी तक 3 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन मेंबरशिप ले ली है. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस आणि तुळशीदास च्यारी. आता घेऊया एक विराम.